आनंद बाब पयलो तुकाच आद दिता कित्याक आय नो यू फॉर लॉंग टायम चड तेंप जालो आमी वळखता एकामेकाक आनी थँक्यू आर्यल म्हणटाय तुका अँड यू आर मोर नोन टू बी आर्यल इज कनेक्टेड सारकें आर्यलान आनीकूय आहा आमचो फ्रेंड बुनू दे आर्यल शेजारी आर्यलान जायते भायर सरले दिसता म्हाका जायते तियात्रिस्ट कॉमेडियन आनी पयले सद्या हांव खुशाल की तुज्या एक न्यू म्हूण तूं और कलाकार एक तियात्र माशेचो एक भुरगो जायते आपल्याक इतलो इंट्रस्ट घेता तूं आनी तियात्र माशेर पोरजोळपाचें जायतें काम तुवें केलां आनी हेच्या पयले म्हाका म्हायती आहा त्या प्रमाणे तुजे 2-3 तियात्र पयले जाले हय तूं आनंद बाब तुजो कितें लंगोटी फ्रेंड पयलो सारू स्ट्रॉंग सपोर्टर काय म्हूण सपोर्टर म्हळ्यार जायत हेल्पफूल मनीस तो जायत हेल्प केलें ताणें म्हाका हे फावटी कित्याक हांव मातशें दुयेंत आसलो म्हगे पांय एक्सिडेंट पांय मोडलो म्हगेलो सो तेन्ना सोन हांवें मागीर ताका मातशें म्हळें बाब म्हाका मातशें आदार करता गेलो कित्याक आमकां चड गाडी चलोवपाक जायना आनी बायकान भोंवपाकूय चड जायना मातशें भिरांत दिसता ताका लागून बाब म्हाका मातशें घेवन भोंव खूंय या रे दोगूय आनी जायत सपोर्ट केलें ताणें म्हाका जायत हेल्प केला सो हांव तेगे सदां उपकारी कित्याक म्हाका ताणें हे कामां जायत आदार दिला आनी तुजे तर कोंकणी जायते तुजे दान म्हणल्यार जाता ऑफर्ड युअर सर्विसीस कित्याक जायत्या प्रोग्रामांनी तूं म्हाका दिश्टी पडटाच आसता तूं आपलो वेळ काडून येता तूं दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट कित्याक आयज कोणाकूय मेवलो खंय यो रे म्हणलें जाय तूं दे डोंट हॅव द टायम एक्चुली पूण तुका चोयला हांवें सो आयची जी भाशा कोंकणी भाशा हांव जिमलेट कोत्ता बार्देजी आनी साश्टी कळ्ळें तुका न्हू जायते फावटी म्हाका लोक विचारता न्हू जाल्यार तूं बार्देजीन कित्याक उलयता पूण आमचे चडशे तियात्र जाताय ते बार्देजीनूच जाताय न्ही चडशे कॉमेडी सोडून आनी म्हाका एक सांग तूं तियात्र मोड जावं कोंकणी भाशा पासत हे तुका खंयच्यान येयलें हांव कोंकणींत शिकलां आनी मुळावें शिकप कोंकणींतल्यान केलां आनी दूख भोगता की आमगेली रोमी लिपी म्हणजे बील पास जावना म्हूण दूख भोगता आनीक जे सगळे आदार आहा म्हणटाय पूण आमदार म्हणटाय जायच्या आमगे हेल्प आहा बट ते कोण नाय लास्टाक कोण नाय बेश्टे हेल्प आहा म्हणटाय दुसरें कोंकणी आमची राजभासा 8वे वळेरींत सो देवनागरी थंय स्क्रिप्टीन जाता जाल्यार रोमन स्क्रिप्ट कित्याक भायर मारप ती कुशीन कित्याक दवरप लँग्वेज एक भाशा खंयचे भाशेन बरोवपाक जाता हांव हाल कन्नड भाशेक कोंकणी बरोवपाक जाता बेंगाली भाशेक कोंकणी बरोवपाक जाता सो जे भाशेन बरोवपाक जाता ती बरोवं न्ही कोणाकूच सो ते डिफरन्स करून शिरी पडना रोमी आनी देवनागरी सो इट शूड बी कोण देवनागरी बरोयनी कोणा रोमी जा रोमी बरोयनी फायनली कितें आहा फायनली आमची कोंकणी भाशा आनी ही कोंकणी भाशा तूं आयज सांबाळ्ळ्या जाल्यार आमगे पाद्रींनी आनी तियात्रिस्तांनी जे तियात्र बरयताय रोमी लिपीन आनी आमगे बायबल आहा रोमी लिपीन आतां एकूच म्हाका दूख भोगत मातशें कितें ते 2 ग्रूप आमगे जाले म्हूण एक ग्रूप जालो जाल्यार बरो आसतालो हांव चड एक्टीव आसतालो म्हाका ते 2 ग्रूप हांवें म्हाका लायक जायना आजून तेणी चिंतचें आनी एक ग्रूप करचो आनंद बाब तूं जाणा आसतलो ह्या मुद्द्याचेर हांवूय भरपूर उलयलो हांवें जायती तजवीज केली तांकां दोनूय ग्रुपाक एकठांय दवरपाक आनी डिफरन्सीस आसा सोडा आनी एक जाय म्हणून पूण दोनूय पंगडाचो उलोवप एकूच ते म्हणटाय फायनली आमी रोमी लिपीकूच झगडटाय तोय म्हणटा आमी रोमी लिपीक झगडटाय एक्झॅक्टली आनी एक्सेप्टेबल पूण दोन दिशांतल्यान जेन्ना येता
तेन्ना तेजी ती शक्ती मातशें कमी जाता. ताका लागून हांवें म्हाजें मन हांवें उगडायलें, पूण जावं देवान तेंचे दोनूय ओगलाचेर बेडसां घालचे. जो बाब म्हाका एक सांग, तुजे भुरगेपणीसान आयज तुजी जर्नी कशी जाली? हाव डीड यू स्टार्ट विथ दीस? तुजो जल्म खंय जालो? मुगे जल्म सांजो देयारेल ओके. ओयल मोड म्हणटाय ते वाड्याचे जालो. तुजे ओयले मोड. वयले मोड. हय. मागीर मागीर सगळें सांग तुजी कथा सांग म्हाका. शाळेंत सावन इस्कॉलान. हय शाळेंत हांव मागीर इस्कॉलान गेलो. इस्कॉल बीन जाल उपरांत पूण तेजे हांव भुरगेपणांत न्हू मुगे शेजऱ्याक एक मायकल डिकोस्ता म्हूण बरोयनार डायरेक्टर रावतालो आनी तेका हांव भुरगेपणासून तिती म्हणून हांव तेका हें करतालो. सो तो बरो बरोयनार आनी बरो डायरेक्टर. तेंगे थिंग तो तियात्र बरयता तेंगे थिंग प्रॅक्टीस करताले. सो आमचे भुरगेपणार तेंगे थिंग हांव वयतालो आनी ती प्रॅक्टीस कोत्ताय ती बी चोयतालो. आनी तेजे उपरांत तियात्रा मोग जाल म्हाका. म्हणजे हांवूय हे भाशेन सिंगर जातालो आनी मुगे भुरगेपणार हांव चडश्यो कॅसेट्यो एस लेमुसाली, बाप पिटर आली तेंगली कांतरां हांव आयकतालो हांव जाली. सो म्हाका एक म्हज्या मनांत थंय सारकें तियात्रा हें बसलोलो. मागीर हांव भुरगेपणार तियात्रान नाचिलो बारीक अशें हें करपाक. कांतरांय म्हण हांवें मुगे भुरगेपणार. मागीर हांव मुगे ओन खूद बरोवपा लागलो. जायत कांतर बरयलें पूण त्या टायमार कांतर बरोवप आनी हांवें म्हणप हांवें वाचप आनी ती मागीर भायर मारप. बाथरूम सिंगर. सो ते भशेन आनी क्लाब्सां वयता आसतना हांव खूब बरयतालो. म्हाका तें एक हें जालें सारको मोग लागलो कांतर बरोवपाचो आनी जायत कांतर बरयलें. आनी तेजे उपरांत मागीर हांव दुबाय गेलो. गोंया बी जायत काम केलें, हॉटेलान काम केलें, मागीर आनी कोणा थंय काम केलें आनी मागीर हांव दुबाय गेलो. दुबायसून मागीर येयले उपरांत हांव तो तिती वागे सापोर्ट घेवन 2 तियात्र केले आमी. पयलो तियात्र तुवें केन्ना बरयल्लो? पयलो हांवें तियात्र बरयल्लो कितल्या वर्सांचो तूं आहलोलो? हांव तेजो काजार बी जालो उपरांत तेजे उपरांत काजार जालो दुबायसून येवन. आनी मागीर हांवें तियात्र बरयलो देवाक जाय जाल्यार बरें कास्ट गाण व्हडलें. वॉज विएगास, पिटर रुशियन, व्हडलें कास्ट गाण हांवें तियात्र हें केलो तो. आनी तो म्हणटा आमगे एकूच शो त्या टायमार एक शो केलो ते भशेन. मागीर हांवें आनी एक तियात्र बरयलो बरीं एक्टरां घेवन म्हणजे गांवच्या घेवन. गांवची भुरगीं तेंकां हांवें हाडलीं आनी तेंक घेवन हांवें तियात्र केलो. तो जो आसा तो हांव म्हूण तो हॉलान बी गायलें आनी तो ते जालो मुगे शो बरें. तेजे उपरांत मागीर म्हाका आनी करून दिसतालें पूण मागीर कामा प्रॉब्लेम जावपाक लागलें. दुबाय आहलो फुडें लीव मेळना मागीर हांव तेजे उपरांत बोटीर गेलो. बोटीरसून येयलो मागीर आनी एक तियात्र केलो हांवें गेले त्या वर्सानो तेज्या पयलो तूं जावन आसा म्हजें. सो तितूनय हांवें न्यू भुरग्यांक घेयलीं आनी थोडीं प्रोफेशनल आनी तोय मुगे चल्ला. तुजे फुड्यान पसून येयलो गेले पाटी आमी घालपाक हें करपाक. सो आनी गेले त्या वर्सा म्हाका एक्सिडेंट जालो आनी हांव भायर घालपाक मुगे तियात्र उरलो तसोच. सो ह्या वर्सा हांवें आर्नोल्ड बाबागे मातसो सपोर्ट घेयलो म्हाका वय कित्याक आनी तेणें म्हाका जायत तेंको दिला. हांव आपूय ते टायमार तो म्हाका येता खंय घेवन या रे बाब चल मातशें भोंवया म्हाका चड ड्रायवींग बी करपाक जायना. सो ताणें म्हाका जायत सपोर्ट केला आनी आयज पासून करीता. आनी आतां हांवें न्यू तियात्र काडला हितून सगळीं बरीं एक्टर आहाय. कास्ट एकदम बरें आमगेलें. तशें हांवें म्हाका पयलींसून उमेद हांव युट्यूबाचेर मुगे लॉकडावन हांव बेकार आहलो तेदो हांवें लॉकडावनाक जायत कांतरां बरयलीं आनी जायत युट्यूबार मुगे कांतरां गायलीं. आनी तेजे पयलीं हांवें फर्स्ट हांव दुबाय आसतना एक CD केल्ली. ती CDकूय बी हांवें प्रोफेशनल एक्टर घालून ती CD केली आनी बरी फेमस जाली ती मुगे CD चड बरी फेमस जाली. तारवट्यांक मान दिवंक फाव म्हण. आनी तेजे उपरांत म्हणटा मागीर तियात्र केले आनी आतां युट्यूबार हांव सगळे मुगे सबस्क्रायबरां आनी व्हिवर्स जे चोयताय तेंकां हांव सारको चड हांव तेंगे उपकारी. तेणी म्हाका सारको चड वयर काडून म्हणजे कॉमेंट्स वाचल्या कॉमेंट्स बरे कॉमेंट्स आनी भरपूर म्हाका तेणी सपोर्ट केला. आनी आयज पासून मुगे कांतार येवपा वाटेर चोयताय थोडे कॉमेंट्स माताय तूं केदो घालतलो युट्यूबार आनी कांतार आनी जायते ऑलमोस्ट मुगे दिसताय
मोर देन 60 कितें कांतरां आहाय सो जायते कांतरां हांवें बरयल्या आनी सावदीचीं कांतरां बरयल्या आनी लोकांक म्हाका थँक म्हणटा कितें म्हाका युट्यूबार चड सपोर्ट मेळ्ळा लोकांक आनी तियात्र म्हणटा म्हाका बरोवपाक मातशें हें आसलोली हांव तेजेर आतां हांव चिंता म्हणजे तियात्र बरोवन हांव मुखार वयतलो आनी पूण एवरी शो हांव म्हगे मोती एक आहा म्हणजे एवरी तियात्र हांव एक 2 जाण तरी एक न्यू भुरग्यांक घेतलो कित्याक म्हाका जाय पयलीं पासून हांवें तियात्र काडलो तितूंक हांवें न्यू भुरग्यांक घाल्ले एक 2 जाण 3 जाण गांवचे भुरगे सो एक मुगे विशय आहा व्हेरी गुड एक्चुली सांगपाक म्हणल्यार म्हाजे हेच आवडी आसताय सगळे डायरेक्टराक हांव एक विनंती करता की एक 2 जाण 10 जाण आसाय जाली एक 2 जाणां ने भुरग्यांक फुडें काडचे आनी म्हाका अभिमान भोगता जायते डायरेक्टर आहाय ते भाशेन जावं पास्कॉल दे चिकागो जावं समिता वेरेस बाब जावं हय जायते आनिकूय आहाय पूण हेंकां एक म्हाजो एक उगडास कित्याक करता कित्याक हांवें जायते फावटी पयला नव्या कलाकारांक ते फुडें काडटात आनी तुवेंय नव्या भुरग्यांक घेता म्हणून म्हाकाय बरो दिसता जिवाक आनी अशें बाळगिता अशेंच दुसरे डायरेक्टर नव्या भुरग्यांक घेतले म्हणून आनंद बाब आतां तूं ज्यो बाबाक ल्हानपणीसान वळखता न्ही ना तो आतांच ना ना आमी तियात्रांतूय मेळ्ळे तियात्रांतून मेळ्ळे तियात्रांतूय मेळ्ळे आनी ज्यो बाबाचो एक स्वभाव बरो तो कितें कितें उलोवपी न्ही चोवपाक बरो? ना 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 मनांतल्यान बरो मनीस तो बरो मनीस आनी आमगे दोगांयगेले व्ह्यूज बी आमगे मॅच जाता वी आर लायक मायंडेड लायक आनी तो म्हाका कितें आपल्यागे डिफिकल्टी सांगता हांव तेका मुगे डिफिकल्टीक सांगता सो आमी सद्या भाव अशें जियेताय सो बरें दिसता आनी जेन्ना ज्यो बाबा सांगलें आपण एक तियात्र काडटा सेन ओके गो हेड गुड आनी तेणें हो तियात्र काडला पायन मोडलो पुतान मोडलो हांव म्हणना वी आर द बेस्ट बट वी आर द कॉम्पिटेटर आमी खंयच्याय तियात्रा कॉम्पिटेट करपाक कॅपेसिटी आमकां कास्ट आहा ते भाशेन व्हेरी गुड आनी तियात्र बरो चलता आनी आतांच्या तेंपार एसलेन चलना पाय घोडटा आनी पूत मोडटा सो तियात्राचें नांव कितें पायन गोडलो पायन घोडलो पुतान मोडलो पुतान मोडलो व्हेरी गुड आतांचे सगळे बापायन आनी पुतांनी एकठांय जावन जरूर हो फॅमिली घेवन तियात्र पळोवचो ओके ज्यो म्हाका एक सांग आतां एक तियात्र ल्हानपणीसान चयल्ले आतांय तूं तियात्र चयता ह्या दोनी एज डिफरन्स ऑफ तियात्रांनी कित्याक दिसता डिफरन्स ना आतां तियात्र डिफरंट मिन्स आतां पयलीं भाशेन कॉमेडी बी जायना मेन इम्पॉर्टंट म्हळ्यार लोक आतां कॉमेडीचेर फोकस वयताय आतां हांवें आतां म्हगेलें हे तियात्रांत जावं पयलीं पासून तियात्र गेला त्या तियात्रांत कॉमेडी हांव खूद बरयता हांव खूद कॉमेडी बरोवन तेंका दिता आनी ती म्हगेली कॉमेडी म्हळ्यार अशें करून सारकी क्लीन तितूंत कांय येना तेजेरी आमी चर्चा जाल्या काल पर CDCला कडेन इंटरव्यू घेतालो तोय तशेंच म्हणटा तो म्हणटा कॉमेडी कोर बट डोंट गो बिलो द बेल्ट आतां हे तियात्रां मुगेलें कॉमेडियन गेले ते वर्सा तियात्रां हांवें कॉमेडियन गेल्लीं गांवची भुरगीं लायक यंग भुरगीं ल्हान भुरगीं कळना आनी तेंक कितें जाता तूं तेंका कॉमेडी बरोवन दी तूं तेंका शिकोय तेचे भाशेन ती कोताय ती आपणाक गेलीं बुरशी उतरां वो एक्स्ट्रा उतर केशी घालपा न्ही तूं दिता डायरेक्टर दिता आनी तूं शिकोयता तीच कॉमेडी ती कोतली तेच भाशेन तेंका मातशें डायरेक्शन दिवपा आनी मातशें मेहनत पडटा तुका तेंका शिकोवपाक गेल्या त्या वर्साकूय बी मुगे कॉमेडी हांवें भुरग्यांकूय घेवन केल्ली पूण तेणें बरी केल्ली आनी ह्या वर्साकूय बी हांवें 2 जाण यंग भुरग्यांक घेयलीं कॉमेडियन ती तुका शिकोयत तशें कोताय बुरशी उतरां आपणाक एडिशनल बी काय म्हणून बट ते तेदोन जाता थोडे डायरेक्टर थोडे एक्टर जे आहाय कॉमेडियन सिनियर आसताय ओ ते सायक प्रोफेशनल आसताय म्हणून ते डायरेक्टर ते कॉमेडियनाकूच सांगताय कॉमेडी तुमी बरे कितें बरें सो तेका लागून ते थोडे मागीर आपल्यागे लायनीचेर रावताय पूण थोड्या लायनी भायर येतात मागीर आतां सोफार शो केले न्हू हे तियात्राचे वीथ थिंगसून आमगे कॉमेडी सगळ्यांक बरी म्हळ्यार डिसेंट आनी बरी कॉमेडी बरी आहा म्हळ्यार आनी प्लेयर सायडीन म्हणटा सांगपा नाका सो सगळ्यांनी म्हाका मान दिला आनी बरें हें केलां
वाकाणला म्हणजे स्क्रिप्ट तूं घेवन येयला ती एकदम बरी म्हूण पेजाद स्क्रिप्ट सारकी चड बरी कास्टूय मुगे एकदम बरें आमगे कास्ट पुस्टराचे आसते भाशेन लोकांनी म्हाका कास्टाकूच चोनूय बी बरो हें केला म्हणजे बरें कास्ट घेवन तूं येयलो म्हणे हे सिजन आनी एकदम बरी स्टोरी हाडली म्हण कॉमेडी सगळी आनी इंचाल म्हाका जाय जाणांनी म्हणजे तूं आनी कोणालो आतां आहा तूं आनी कोणाक बरोवन गेला हांवें एक दोन कडेन कितें सांगलां म्हणजे एनावन्स केलां हे मुगेलो सगळो पावर कांतर हांवें प्लेयान जे मुगे एक्टर आहाय तांकां हांवें यूज केलें आनी तांकां हांवें कांतर बरोवन दिलें लायक चौको मागीर तुगे डुएटम आनी सोलो एक हांव म्हणटा सो आनी एक तो हांवें सगळो हांवें बरोवन दिलो मुगे वावर आहा तितून आनी कॉमेडी हांवें बरयल्या सगळी स्क्रिप्ट कॉमेडी जायत भाशेन आसता आतां हितू हांव लिटररी मनीस न्हू थोड्यो कॉमेडी तुगेले लायक जॉन डिसिल्वा तेणे आनी उलोवपा तेका बरोच आसना जासी तोला भाशेन हय तो चलो स्टेजीर येत म्हळ्यार लोक हांसो लागता फॉर हीम ही डजंट नीड टू यू नो टोटली स्पीक आउट आनी तो स्वता हसना आसतना दुसरे हांसता एक भाशे कॉमेडी दुसरी कॉमेडी सगळ्या कॉमेडियनांक नांव घेवपाक जावपाना बट डिफरन्सिएशन एज अ व्ह्युअर ती आज पळोवना अशें हांव तुका सांगता आतां दुसरी कॉमेडी थंय तुका वायब्रेशन कॉमेडी वायब्रेट जाता आख्खीच फॉर एग्जाम्पल जेनेट म्हणटा जेनेट आमगे कॉमेडियन जेनेट तेगेले ती उतर खूंय पळोवन तेगे आख्खी बॉडी आख्खी वायब्रेट जाता दॅट इज वन टायप एनदर टायप तिसरी टायप ऑफ कॉमेडी हांवें चयल्यार तेगे कडेन उलोवपाक कितें सोड बट तेगे ती बॉडी लँग्वेज विथ द क्लोथ्स तेगे क्लोथींग एटायर ते पण घाताय न्हू तेजेरय कॉमेडी आसता सो आय डोंट नो एक्झॅक्टली वॉट इट इज बट सगळ्यांत भितर कॅप्चर केले अगेन अनदर टायप ऑफ कॉमेडी इज फॉर एग्जाम्पल वॉयस कॉमेडी इज जाता आयज टायमार तूं आगुस्तीन तो स्टेजीचेर येयलो न्हू जाल्यार तो कट म्हणलो पूण तो स्टेजी भितर रावन उलयल्यार कोटा तो आगुस्तीन बिकॉज तो वॉयस रिदम पळय आहा केन्ना ते रुता रॉड्रिग्जा भाशेन म्हाका सो एक एक मनशाच्या वॉयसाचेर घोट तुका तेगे आवाज आयकता तुका हांसो येता सो कॉमेडी कॅन बी इन डिफरंट स्पेक्ट्रम बट थोडे कितें म्हणटाय तूं म्हणटाय ते पदळले आनी नाका आल्लोली कॉमेडी नाका म्हणटाय पूण लोकां असली कॉमेडी जाय म्हणटाय सो लोकां जाय ती कॉमेडी मागीर लोक तियात्र कितें सो तियात्र संसद दिल म्हणटा कितें करूं सो तेजेर तुगे पत्नी कितें कॉमेडी पोजडी वाल्गर कॉमेडी स्टेजीर जाता आनी जावपाक कारण म्हणल्यार डायरेक्टरान आपल्यालो तियत्र अंडर हिज कंट्रोल जावपा जाय आनी तें कितें वायट आहा कितें जाता तें बंद करूं जाय नाका म्हणून तेंकां आतां हालीं तियात्रांनी आतां तियात्रांनी पॉजिटीव कॉमेडी चडशी म्हाका जाय हांवें जाल्यार चोवंकू ना हांवें तियात्र चोयलें तेन्ना तुका हांवें पॉजिटीव ना सो वी आर कमींग बॅक टू पवेलियन हय ही एक बरी गोश्ट आनी अशें आमगे कॉमेडियन जाय तेणी वो डायरेक्टरांनी बरी कॉमेडी घालपा जाय आनी लोकांक एंटरटेन करपा जाय सो हें म्हाका आतां जाता अशें सत म्हाका आतां चोय जाकोब आहा प्रिन्स जाकोब केन्ना वाल्गर कॉमेडी गायना तो केन्ना गायना सो ते भाशेन सो हेरूय डायरेक्टरांनी सगळ्यांनी आजून कोण घाताय जाल्यार ओ घालपा कोण फुडें आहाय जाल्यार मातशें बंद करचें ते लोकांक लायक जायना आनी हेका लागून आयज तियात्र पडपा कारण एक आतां आवय बापूय तियात्र येता आपले फाकी फामील येता ते आपल्या धाकली भुरग्यांक घेवन चडशें येयना कितें एसो चोवपा पडटा म्हूण आनी ते भुरगे मागीर ते चोयताय आनी हे कितें मामा कितें रडास मागीर चात्ताय सो तें बंद केलें आनीकूय भुरगे येतले माय पाय आपल्या भुरग्यांक हाडटलो आनी तियात्रान गेलो म्हणजे वाडपा जाय हेची मुगे मागणी थोड्याचें म्हणणी कितें मरे जोबब
त्यामुळे ती बुरशी कॉमेडी घायल ती कॉमेडी घायल ती आणि हिट जाता जाता. सो त्याक लागून गालीत रावताय. डायरेक्टर तसले जाताय सो तेची म्हणणी तू गेली त्या तो मोठ्या भाशेन भुरगीं येताय को माद्रियो पाद्री येताय को डिसेंट फॅमिली येताय त्याक लायक जायना म्हणतो बरं पूण लायक जायना ती 10% लोक आहात 95% लोक 90% लोक त्याचो कॉमेडी बरी आहा म्हण आनी लोकांक सांगताय ना आमगे व्हिवर्स पळय न्हू ते जायत भाशे आहाय आमच्यान कोणाको हें करपा जायना थोडे कांतर बरी कांतरां चोवपाक थोडी कॉमेडी चोवपाक Comedy. थोडे स्टोरी जाय सो म्हगे हिशपान डिफरंट लोक म्हणटकच डिफरंट तेंगे मेंटेलिटी सो आमच्यान हें करपा जायना पूण आम जाता तितून ट्राय करपा जाय मातशें म्हणजे बरें नाही ते आम्ही निषेध मारू लागलो उणे बरे वरस माहीत एक तियात्र येयलो त्या तियात्रांत मातशे सगळे अंडरगार्मेंट बा देवयताय ती दाखयली आनी तेजे तो प्रश्न येयलो जायत्या लोकांक म्हणलें हें कितें आनी तेज्या फाटल्यान जायते क्रिटिसिजम चालू जाले चालेल. आनी तेज उपरांत सगळे जावं तियात्रीस्ट सिनियर तियात्रीस्ट हांव रस्कोत बाबा कडेन उलयलो तेणी म्हणलें की भाशेन जावपाक न्हेजू म्हणून आनी कोणे तेज उपरांत थोडे करेक्शन झाले ना, आत- बरी खबर आत मातसो चेंज आतां मातशें चेंज जाल्या कित्याक पयर फाटी हांवें एक कॉमेडियन रिस्टनाक एक तियात्र केल्लो सो इट इज नॉट बिलो द बेल्ट ओके थोड्या वयर सकयल आहा बट नॉट बिलो द बेल्ट पूण कॉमेडी ती कॉमेडी थंय म्हणून लोक वयता जायत लोक कॉमेडी कितें जाता बरें दोगांयकूय सांगा तुका आनंद बाबान जेवपाक लोक बरे तियात्राक आपल्या वयर दूख वो आपल्याकडे टेन्शन काडपाक 3 वर वयता एंटरटेनमेंटाक आनी तेय तियात्रांत फकत रडपा दाखय म्हणलो लोक थिंग रडो वचना ऑलरेडी लोकां आपल्यागे दूख आसता तर तेका लागून तें दूख हुंय जाल्यार 3 वर पास जावपाक ते कॉमेडीन ती इनवॉल्व जाता म्हणटरी तितलो वगत एक नशा येता मायंड फ्री उरता मायंड फ्री जाता सो तेका लागून लोक तियात्रांत भोंवयता सो दॅट इज द वे इट वर्क्स बट जेव्हा बघात सांग आता तू तुझ्या तियात्र जेव्हा आणि किती तुझे प्रोग्राम लायनअप किती गेलो आत म्हणजे मुगे मन अशें आत हो तियात्र हांव चलयतलो चलपासून आनी मागीर नेक्स्ट यात ऑलरेडी आमगे रेडी आहा तुमी कसली क्रिस्तांव सो तो तियात्र म्हाका हें करपा जाय आनी मुगे हें आत तो वर्सा कितू तियात्र वर्सा एकू काडून चिंतलें एकूच सो नेक्स्ट इयर हांव परतून तुमरा काडटलो तुमी कसली क्रिस्तांव ऑलरेडी मुगे सगळें रेडी आसा आनी मुगे एक फ्युचर लायन कितें हांव आतां काम करना वचना हांव तो बेकार सो हांवें उरलो ते सगळें तियात्र कोण हय तियात्र म्हाका जात पासलो हांव तियात्र करतलो युट्यूबार कांतर घालतलो तियात्रात नाव कितें म्हणजे पायन घोडलो पायन मोडलो पुतान मोडलो. मोडलो पायन मोडलो पुतान मोडलो सगळे लोकां कडेन मागता जरूर तियात्र पोवचो ते तियात्रात कास्ट कितें तशें हांव म्हणना सगळे कास्ट शूड बी 100% प्रोफेशनल थोडे खूब कास्ट हय मुगे पयलो एक्टर म्हणलो आमगे आसोल नाचत तुमकडे वळखत आसतलो नॉर्मन डिसर नॉर्मल आवडतो तेका आनी कालूच मेळलो तो म्हाका तो सिंगर एक्टर डायरेक्टर म्हणजे सगळे भाशेन तेका हें आहा तेका आर्ट आहा तेका बरी आनी हांवें न्हू हे तियात्राक पयलें मुगे स्क्रिप्ट बरयली त्या दोन हांवें चूज करून एक्टर हें केल्लें म्हणजे हांव हय हांवें ती स्क्रिप्ट हें केल्या म्हणजे हो एक्टर घेतलो हो रोल तेका दितलो आतां अर्नोल्ड बाब तेका हांवें पयलें सांगिल्लें बाब हे तियात्र तुका हांव स्पेक्टरारून दितलो कित्याक तुगे हायट प्रमाणे तेका तो रोल सोबता आनी धाकटोसो रोल पूण तो एकदम बरो करता चोवपाकूय दिसता सारकें इंट्रस्ट दिसता तेशी आमगेलो तेशी नॉर्मन डीस तो फायच रोल करता व्हेरी गुड एक्टर आनी बरो रोल केला नॉर्मंदीच्यान हें न्हू आमगेलो नॉर्मंदीच्यान हें केलां हांवें तेगे तियात्र बरो उडयलो ताणें एक्टींग गोल्ड मेडल म्हणून आवय आय हॅव सीन दॅट ड्रामा 2 दिवसांत केली पळय इट वॉज रियली गूड आनी तितून कॉन्सेप्ट आहा सायंटिफीक इश्यू घेयलो तेमी तितून
ना हितून बी तो बरो पायचो रोल करता एकदम बरो रोल करता तशेंच मागीर तेच्या उपरांत हार्टलायन आमगेली डॉली म्हणून तें फेमस तेजें नांव एक्चुली आन्ना मिरांडा डॉली आन्ना मिरांडा आहा मारगांवचे तें मागीच रोल करता एकदम बरो सगळे आतां आमगे शो जाले थिंगा तेका सारकें चड क्रेडीट दिले तेका कितून शो जाले तुगेले आमगे सद्या 4 जाले हय आतां आनी उरला आतां नेक्स्ट शो खंय आहा 21 पायत्या सोला पायथ्या त्रिसोला मागीर 26 आमगे 21 डिसेंबराचे हय डिसेंबराचे कितल्या गो 3.5 तो सगळ्या लोकांक एक सूत्र आहे 21 तारखेक डिसेंबराचे 3:30 पायथ्या त्रिसोलान आसतलो हो तियात्र पाय घोडलो पुतान मोडलो सो जाता ते भाशेनी एक सुविधा घेवची आनी लोकांक तियात्र पोवचो सगळ्यान मागीर तसो आमगेलो स्प्रीट ऑफ मिरांदा तो पयलो बरो फेमस एक्टर हिरोआ रोल करता रुस्पाना जायत हेंका नाचीन तो म्हणजे त्या डायरेक्टरान नांव घेवन सांगूं जायना सो तो एक चेड्या रोल करता बरो रोल करता तेजे उपरांत प्ले या म्हणलें एक मॅलिटा म्हळ्यार एक हिरोईन बरो रोल केला तशेंच इन्स्पेक्टर जाता अर्नॉल्ड बाब मागीर कॉमेडियना सायडीन जेसन कुर्तोरी एक भुरगो ताणें अर्नॉल्ड बाबान दिलो म्हाका तोय बरो कॉमेडी करता मागीर सँड्रा कुर्तोरीची बरें तेगे कॉमेडी जायत जाणां तेकाय बी तियात्रान बरो हें वाखाणला तेका आनी बरी जाली कॉमेडी बी तेगेली आनी बरें बरें आनी ते कांतार म्हणटा ते कांतरा जाले तितल्या शोआन तेका रिपीट येयला 2-3 पार्ट तरी आपयला तेका रिपीट येयला म्हणटा तेजे बरें म्हाका एक दिसाक भिरांत दिसता एक रिपीट कांतार कोताय बरें पडद्याक पावनाय पोतून येताय आपूण येताय आपय नासता हांवें नोटीस केलें आपय नासता आय हॅव एविडन्स ऑफ दीस सारकें ना सारकें ना बाबा तो भितो गेल म्हणटरी सलाम मारल्यो आनी आपयल्यो. आपयले आय कॅन अंडरस्टँड हे थोडे सिंगर खुद गोताय हे हांवें एक 4-5 आनी जाता हे ना न्हू हेच मुळा म्हाका जायना तियात्र चोपी ल्हानपणीसान आम स्टेजी पोंदा असतो लिपोन रावन देखून सलाम मारताले न्हय तिकेट काण आसतो लिपोन रावताले तियात्र चोवपाले आम त्यो कांटार बिटार मारताले फातर मारताय न्हू आमगे हिंगा सो तियात्र म्हाका भरपूर अनुभव आहा आनी कांतार बर जाल्यार आमकां एज अ ऑडियन्स मुजसनाक सुमार मेळटा बरें एक पुसा तुका चुकेन आपयलो येयलो ओके हय ही सिस्टम तियात्रिस्तान करपाचे बंद करे बेश्टेच गेले येयले 5-10 हय आनी मागीर ते रेकॉर्ड करपाचे आमकां दाखजा पयले ना दिस इज नॉनसेन्स सो दीस हॅज टू स्टॉप 1-2 दिसांनी फायन हय आनी काय जाल्यार एक्टर भितो गेल म्हणटरीच क्लॅप आपयलो ओके तो एक्टर कांतार काबार जाले ना तो वचपाक मुगे वयता हे मुगे सलाम माताय ते आमकां येयले थोडे मुगे सलाम देखून मानास थोडे एकदम जाण हुय केले जाल्यार येयले पत्ते सो दीस ऑल्सो एक सिस्टम मुगे भाशेन इट हॅज टू बी लुक्ड अपॉन इट इज इंडिविज्युअल चॉयस ओके मागीर आनी दोग जाय यंग भुरगीं गेली बरी कॉमेडी करताय दोगांय एक चेडो केपें आंबावलेचो आनी दुसरी चेडो आमगे पंचवाडीचे मेलिसा म्हणून आनी वो केपें भुरगो म्हणटा तेजें नांव जुल्टन सो बरी कॉमेडी करताय आनी म्हाका लायक तेंगे म्हणजे ती यंग भुरगीं करता आनी लोकांक तेंकां मानून घेयलें एप्रिशिएट केलें कांतराय बरें म्हणटा तेंक मेलिसा म्हणटा एक चेडो पंचवाडीचें यंग भुरगीं बरी कांतराय म्हणटा ते कितें जायना पूण तूं कितें जाता तुगेले आयकॉन कोण तियात्र स्टेजीचेर मेल चेड्या मध्ये दादल्या मध्ये आनी चेडवा मध्ये कोणूय ओल्ड जावन दादल्या मध्ये म्हाका पयलो सेबी कुतीन म्हणटा सारको लायक जातालो सेबी कुतिनो तो आमगे फेवरेट एक्टर सार इज अ गुड एक्टर आनी तो आमगे आयडल असो सो सेबी कुतीन म्हाका चड लायक जाता आनीक लेडिसां बायलां भितर म्हाका आतां ते कलांगूट तें चड लायक जातालें आयज तें देवादीन जालें दोगांय आमची मदनाय बट तेंगे
वी कॅन लर्न अ लॉट फ्रॉम देम. तुगे मॉडेल्स कोण हू मायट हॅव इन्स्पायर्ड यू? बरी म्हणलं हांव कित्याक बरी म्हणल्यार एकल्या बरें म्हणल्यार दुसऱ्या राग येता. बट हूज इन्स्पिरेशन? कोणाकूय आपल्याचे रोल मॉडेल आसताची, तूं कांय वायट ना. म्हजें देश कोण म्हाका सगळीं सगळे आमकां लायक जाता. बट जनरली इन्स्पिरेशन कोणाक तें सांगपाक वायटपण जायना न्हू. मुगे इन्स्पिरेशन हांव सांगता तुका, तूं विचारनाका. रुजा रॉड्रिगीज आनी इंटेलिजंट डायरेक्टर सारको. ऑल एज्युकेटेड लोक तेगे तियात्र शिकतालो, एज्युकेटेड लोक सारको. आनी रुजारीगे बरोवप तेगे सिस्टमॅटीक तेगे हेडदियात, यू नो. सो नथींग रॉंग. सो तुगे इन्स्पिरेशन सांग मरे. फाटसो नाका. वाय शूड यू? हाल्यार फ्युचरा भुरगे तूं इन्स्पायर येवंक गेले तुजें नांव सांग. जो बाब म्हाका एक सांगता, फ्रॉम हियर नाव वेर हेजबुकार कितें तियात्र काडले जाल्यार एवरी इयर एक तियात्र काडलो, एक 10 स्टेज दाखयल्यो जाल्यो. वो हेच्या मुखार आनी कितें करपा आहा तुका? वो प्लॅनिंग टू डू समथींग बीग. आनी मुगे प्लॅन काय ना कित्याक ना तुका दिसना आपूण एक रस्त्यान भाशेन डायरेक्टर जावचो, जाकोबा भाशेन मागीर जावन आमचो सोंपलोलो मारे मॅनेजर बाब जावन. हे भाशेन ते जायते आहाय. अगुस्तीन आहा, जायते आनी खंय बरोबर डायरेक्टर आहा. ते भाशेन जावपा जाता जायना न्हू. बरें तियात्र बरोवन पूण लोक हें सगळें हांव तुका सांगता म्हळ्यार मुगे म्हाका नॉलेज हे भाशेन म्हाका दिसता हें सगळें लोकां हातीन आसा. लोकांन मानून घेवपा जाय. आयज हांव तुका म्हणटा जायत जाणां म्हणा आमगे तियात्र एकदम बरी स्क्रिप्ट, बरी कॉमेडी, बरी सगळी. पूण ते लोकांन सगल्यांनी तर हे भाशेन सपोर्ट करून आमकां मानून घेवन वयर काडले जाल्यार आमी ते भाशेन जावपाक शकताय. आमच्या हातान आमच्या पांयार आमी चलोन वयर तेंचे पावपाक म्हाका मन आहा ते भाशेन बरें बरोवन बरें दाखोवपाचें. जो बाब तूं आतां हालीं येयला तियात्रांनी, डोंट एक्सपेक्ट टू सडनली यूल बिकम किंग ऑफ सेंचुरी. ना जावपा ना. हांव रोजचो ना गुणे म्हळ्यार 30-40 जायत वर्स जाली. हय. सो इट इज अ प्रोसेस. ते गोन थ्रू इट. आतां प्रिन्स जाकोब बाबा म्हणटाय न्हू रोजफन, ते दुसऱ्या तेका हांवें बरें तियात्र तो चोयतालो. वेन वी वर यंग सारके इस्कुला वयता आसतना तेमी तियात्र चोयले तेगे आमी. तेदो ते जस्ट यंग सारके आर्टिस्ट. सो मुगे ते सगळे फेवरेट पयलींचे पॅट्रीक डोरार म्हणाकर, रुजा रॉड्रिगीज भाशेन. सो तुगेलें नांव फ्युचराक हे पद हिस्ट्री वचपा जाय न्हू. सो तेका लागून तुगेलो एम आसतलो न्हू. सो मुखार कितें सो प्लॅनिंग टू गेट मोर प्रोफेशनल्स ऑर न्यू भुरग्यांकू घेवन? ना मुगे एम कितें जाणा हांव सदां म्हणटा लास्ट टायम कोणाला इंटरव्यू हांवें दिला म्हाका एवरी शो एक दोग तरी भुरगीं न्यू घालपा जाय. प्रोफेशनल घेयले ना प्रोफेशनल घेतलो मुगे एज पर मुगे स्क्रिप्टा प्रमाणे हांव प्रोफेशनल एक्टर घेतलो. पूण तितून एक दोग जाण तरी कांत्र म्हणपा ना जाल्यार प्ले हांव जावं कॉमेडियन दोग जाण तरी भुरगीं न्यू घेवपा मुगे हें आसा. आनी इवन युट्यूबार हांवें कांत्र घायलें खरी पूण हांव न्यू कोण भुरगे आहाय जाल्यार तेंकां हांव पयलो विचारता तुमकां म्हणपा जाय जाल्यार मोडे मुगे चॅनलाचेर हांव दिता कांत्र. हांव ते भाशेन घायलें. सो म्हाका हें दिसता सपोर्ट करप. लास्ट नोट तुगे संदेश लोकांक. वॉट इज युअर मेसेज टू द पीपल? लोकांक मुगे मेसेज इतलीच म्हणजे म्हाकाय न्हू जशें मुगे आनी पोन्ने डायरेक्टर आहाय आनी आतां न्यू कोण भुरगे डायरेक्टर जावन येवपाक सोदताय हे कोंकणी माचेर. सो तांकां सपोर्ट करचो. जसो पयलीं डायरेक्टरांक कितें करून मानून घेयले हांव जाणा तांकां जायत तेणी मेहनत केली जायत टायम तेणी वर्स तेणी ते डायरेक्टर जावन येयले दुसऱ्या नाचोन आतां ते डायरेक्टर जाले तांकांय जायत लोकांनी वयर काडले. तेजे भाशेन न्यू डायरेक्टर वो न्यू आमगे भुरग्यांक वयर लोकांनी मानून घेवची. ती उडे हूंय एक कडेन कितें चुकली वो हें जालें तें जालें तांकां आसोन तांकां किरकोळ करचें न्हू. तांकां आनी सपोर्ट दिवचो बाबा ओके ना बरें जालां नेक्स्ट टायम आनी बरें कर. ओ तूं कितें घेवन येयला ती तुगे हिंग चुकलां कितें हिंग चुकलां सांगचें आनी बरें आहा जाल्यार सांगचें आनी तांकां सपोर्ट करून वयर काडचो.
हो एक तांकां देव माझं देव देव बरें करूं. जो बाब थँक्यू व्हेरी मच. येवकार तिकडच्यान गेल्लो. बाय बाय तिकडच्यान वता. थँक्यू धन्यवाद. देव बरें कर तुका. तुगे छान. कित्याक तूं एक बरो एक्टिविस्ट, एक सोशल वर्कर, सामाजीक वावर गोंयचे पासत, कोंकणी पासत तूं जायत कोत्ता. हांव देवा लागीं इतलें मागता आनी तूं तुगे पोटांत पयशे पासून मोठो जातालो. कित्याक देवान तुका बरी भलायकी दिवची, बरी सावध दिवची. हो सामाजीक वावर तूं कोत्ता. तूं आज अख्ख्या गोंयांत न्ही, भारतांतूय न्ही, पूण संवसाराक तूं फामाद जाला. पूण जें कितें तुजे लागीं घडटा तें दुसऱ्या पासत कर. देवाचें सदांच बेसांव तुजेर, तुज्या घराब्याचेर, तुजे फॅमिलीचेर आसूं. देव बरें करूं तुका. आनंद बाब तुका देव बरें. तुजे सारके मनशाच्या तोंडांतल्यान ही उतरां येवप